हॅलो गायज, कशें आसा तुमी सगळीं जाणां? होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसतली. एंड म्हाका जाल्यार थंडी तेजे खातीर आवाज वेगळो येता आसतलो. तर आमी वयता ऑन द स्पॉट प्लॅन जालो म्हणटा वचपाचो ते भैया बी तेंच्या वांगडा आमी वयता. आनी पळय आमी अर्द्या वाटेक पावला सॉरी. आनी एक व्लॉग आसा हेचो कुट्टी काल्याचो आमचो, तो मागीर घालतले. तेच्या पयलीं म्हटल्यार मडकयचो ह्यो 5 मिनटाचो बारीक बारीक शूट केला ते म्हळ्यार तुमच्या वांगडा शेअर करुया. तर अर्द्या वाटेक पावला तर आमी पावले आनी तुमी पळोवपाक शकता कितले कार पार्किंग. फर्स्ट टायम इतली गर्दी हरशी ह्या टायमार इतकी गर्दी आसता. भरपूर गर्दी आसा. आनी पळय हो बाबू हे पळयची आनी भाभी ती आनी भरपूर गर्दी आसा. अशी इतली गर्दी केन्ना आसनासली म्हणल्यार हे रातच्या. मागीर राताक बी दुसरे दिसा खूब आसताली बट इतली गर्दी. आनी मम्मी बी आमची सकाळीच वचून येयली, सो आमी दोगां पावून गेली. काळोख आशिल्लो, लायटी तितली नाशिल्ल्यो आनी आमी सारके मातशें शूट केला. सो हांगासर कितके बरें लायटींग आनी माटोळी आशिल्ली, माटोळी बांदलेली आशिल्ली. लायटींग पळय काय बरें दिसता पळोवपाक. आनी आमचो बाबू चलता आनी थंय भरपूर सॉंग्स बी आशिल्ले, तेजे खातीर वॉयस ओवर करपा पडटा. पळय ते लायटी आनी थंय माटोळी सायडीन माटोळी बांदल्या. बसता आसा आनी लायटींग आमचे तुमी सगळीं जाणां पावली आसतली बिकॉज हो लेट व्लॉग येयला. आनी आतां आमी लायनी लावपाक वयता देवळान. पूण थंय हांगासर दिवती वयता आसतना दिवती मेळटा. देवळा आमी कितें करुया, फोटो काडुया. पळोवपाक शकता देवूळ कितलें बरें दिसता, लायटींग आनी सकयल अशें देवूळ ते. सो वयल्याच्यान कितकें बरें दिसता पळय तरी सगळ्यो भरपूर आसा. आनी दुसऱ्या दिसा तर रथ आसता आनी मागीर नुस्त्याचें बी जेवण. आमची मम्मी बी उपास करता, आमी दोगांनी करुना. सो आमगेर बी जेवण आशिल्लें वेज उपासाचें जेवण. लायन खंय आसा मेरेन तरी कितली गर्दी. आनी आमी न्हू लायनीक रावपाक येयला. हें पळय लायन पळोवपाक शकता देवळाच्या सामकी रस्त्यार पावली सकयल. पळोवपाक शकता तुमी. आतां आमी स्टेप्सांचेर पावली. खूब लायन आशिल्ली बट कितें जालें जाणा, फास्ट कवर जालें. सो व्हडलें काय तितकें दिसना की इतकें. आनी हांगासर बरें फुलांनी नवदुर्गा बी बरें हें केलां. आनी हो आमचो बाबू जो आसा उदक पितालो. टिक्कू टिक्कू टिक्कू. ती रोखडी कवर थंय येतलो हा मेळटले देवळान पावल्या आमी लायनीक. चडशी गर्दी आसली फेवरेट ए बाबू देव मरे ग्रीन 30 रुपये में. चिकले हांव येवटेन पयसले म्हणून परत लावन गेली हांवें उदय चिंतलेलें हांव तें घेवपा ना म्हणून. गेले म्हाका लागून वयता नाका म्हटलें आतां वयतल्यान तोंडां पुसतलीं कितें फायदो रेबो
शेण चितले आहे शेण लाईट शी गेली इतले शूट केले. थँक्स फॉर वॉचिंग.